9वें स्थान जेजू तिसरे पावटी धोरणीर शेवटता. पोरनीपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. क्रिस्ताचें बळ म्हजे थंय वचच्याक म्हज्या ओसोकतायांची व्हडवी खुशेन करतलो. म्हणटच क्रिस्ता खातीर म्हज्या ओसोकतायांनी आनी तळमळ्यांनी हांव मुरगोडटां. कित्याक ओसोक्त तेन्ना हांव शक्तिवंत. मागणे. मोगला जेसू, तुवें मनशाची ओसोकताय घेतली, पूण ओसोकतायेन तूं शक्तिवंत जालोय. आमी आमच्याच बोलाचेर आनी गुणाचेर पातयेना जावंक आनी आमचे ओसोकतायेंतल्यान आमी वयर पावूंक शकता म्हूण सोत मानूंक आमकां आदार दी. आमेन. काकूत आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कोर. ओजाचो बारकांदार सूर तुमकां जोड लागता, म्हज्या कुर्सार नदोरमा बोगूस तुका दुखूय तेल्या. धावें स्थान जेजूक विंगळो करतात. पोरनीपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. आपली जीण सांबाळूंक सोदता तो मनीस ती होगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलें जिवीत होगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. मागणे. मोगला जेजू, तूं विंगलो जालोय, तूं कालती जालोय, तरी आसतना तुजी जीण भरोन ओतली. आमचे सवें जिविताची बोरती आसचे पासत आमी आमची जीण होगडावंक म्हणजे आमचे कुडी ओतम्याचे गूण आनी आमची दान दौलत खाली करूंक आमकां फावो कर. आमेन. काकूत आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कोर. इकरावें स्थान जेजूक खुर्सार खिळायतात. पोरनीपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. मनशाचो पूत चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण येरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्ताचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. मागणे. मोगला जेजू, खुर्सार तूं आमचो चाकोर कसो मेलोय, दुसऱ्यांक आदार दिवंक, दुसऱ्यांच्या गरजांनी पावूंक, दुसऱ्यां खातीर सोंसून तूं मेलोय. तुजे भाशेन मनशाची सेवा करूंक आमी मरूंक तूं आमकां फावो कर. आमेन. काकूत आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कोर. ओजाचो बारकांदार सूर तुमकां जोड लागता, म्हज्या कुर्सार नदोरमा बोगूस तुका दुखूय तेल्या. बारावें स्थान जेजू खुर्सार मरता. पोरनीपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. हांव बरो गवळी मेंढरा पासत आपलो जीव दिता.
मागणे. मोगला जेसू बऱ्या गोवल्या भाशेन मजुरी नासतना संकश्टांत आसलेल्या शेल्यांक तुवें राखलय. तर आमी मजुरेची नासतना आमच्या भावा भयणींक राखूंक आमकां एक उदार कालीज दी. आमेन. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. तेरावें स्थान. जेजूक खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताचे मायेच्या गोपान घालतात. पोरनीपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. कोणे जोर आपल्या इश्टां पासत जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फॉर्मायतां ते तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. मागणे. मोगला जेसू तूं म्हजो भाव, तूं म्हजो इश्ट. तुजे भाशेन जीव दिवंक दुसऱ्यांची भयण आनी इश्टीण वो दुसऱ्यांचो भाव आनी इश्ट जावंक तूं आमकां आपयताय. तर दुसऱ्यांचो भाव आनी इश्ट वो भयण आनी इश्टीण हांव जावंक म्हजे वागणुकेची आकारणी कर. आमेन. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. चौदावें स्थान. जेजूक फोंडांत निकी पितात. पोरनीपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. हांव तुमकां सोच सांगतां, गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरोना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. मागणे. मोगला जेसू तूं जिवा आसतना भोव थोड्यांनी तुका मान दिलो, पूण तूं मरतोच कृतांचे कृत मनशांनी तुका वाखाणलो. आमच्या बऱ्या करण्यांक आनी आमच्या बऱ्या जिविताक तुजे मुखार फॉल चुकोन आसतना मेळटाच म्हूण आमी सोत मानूंक आमचें जिवीत बऱ्या पासत करचूंक आमकां बोल दी. आमेन. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. शेवटाचे मागणे. मोगाळ बापा, तुज्या पुतान शेवट पर्यान मोगान खुर्साची वाट तांकली. ताचीच देख घेवन आमचे दिसा दिसाचे खुरीस एक मोगाची खुणा म्हूण ओळखून आमचे खुरीस सोंसून दुसऱ्यांक मोग दिवंक आमकां फावो कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां कोरेजमान वयर दोंगरार सांजुवाजाच्या दोंगरार खुर्साची वाट जाता आनी जायतो लोक येता, खूब लोक येता. हिशोब नासतना लोक येता तेच्या दोंगरार. कितलो लोक बरो जाता पिडेंतलो ही खुर्साची वाट करून. देखून तुमी सगळीं येयात आनी ताचे लागीं मागात. कशें देवाची मोजत तो आमकां दिता, फावो करता. हांवें पळयलां की गोंयांत लोक तेजे जायतो भावार्थ दवरतात आनी ह्या साकरीत जायतो लोक वांडू पासून काडून बेश्टे निणे पांयांनी दोंगरार येतात आनी आपलो भावार्थ प्रगट करतात. हांवूय पयली फावटी येयला आनी म्हाकाय खूब भावार्थ आसा.